करपाचे तेजे विचार चल्ला. पॅटर्न ऑफ असिस्टन्स बी आतां सँक्शन जावन आयल्या आनी ते करतले आमी कितें करूंक जाय तें. हांवेनूच चालू केल्ली सर्वीस. चालू केल्ली इतल्याच खातीर की लोकांक सेवा गावची, गरीब लोकांक आनी जनतेक जेका परवडना ते तरेची सर्वीस हे चालूच उरूंक जाय. हांवें ऑलरेडी केल्ले आसा, पूण खंय कितें अडचण आहा, खंय कितें कमी एम्ब्युलन्स मोडल्या काय कितें आहा तें हांवें चॅक करता. तुम्ही त्या दिसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक विजीट दिली, खूपशे हे जालें, खुबशे गोश्टी आहा तेजे आमी मिटींग आपयल्या. हय, खुबशे पॉझिटिव्ह गजाली तुमी डिक्लेअर केल्या. सो बाय केन्ना पर्यंत त्यो जाग्यार फुडल्या विकान मिटींग घेवन रिव्यू घेवन हांव ते जे कितें आहा ऑलरेडी नोट घालून हांवें धाडून दिला. एक्सप्लेनेशन मागपाक काय काय गोष्टी GSIDCन करूंक जाय, काय गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंटान करूंक जाय, काय गोष्टी मेडिकल सुपरिटेंडंटान करूंक जाय, काय गोष्टी ह्या सगळ्या गोष्टीचेर लक्ष घालून वेवस्थीत सगळें चलचें म्हूण केलां. पण तुमी जर पळयल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं 5 वर्सां पयलीं कशी आशिल्ली आनी स्लोली आमी फुडें कशें व्हरत आहा. आनी म्हाका खात्री आहा की फुडले 2-3 म्हयन्यांत हेजें परिवर्तन जातलें. कारण आयज थ्रोम्बोलायसीस आमी जर पेशंटाक करूंक जाय, स्ट्रोक आयल्यार थ्रोम्बोलायसीस हांव करूंक शकना अनलेस हांव फूल फ्लॅश फंक्शनल बरो बेगी डायग्नोस्टीक सेंटर थंय. आमी HLL कडेन टायप करपाचें कॅबिनेटाक प्रपोजल घातल्या, ज्या माध्यमांतल्यान आमी फूल आमचे ते डायग्नोस्टिक्स ते चलयतले. आनी ही आमची एक आशा आहा की कारण केंद्र सरकाराचे ते बॉडी आनी केंद्र सरकाराचे आसल्यार ट्रान्सपरन्सी पूर्णपणे आसतली. ह्या हॉस्पिटलांत थ्रोम्बोलायसीस आयज पेशंटाक स्ट्रोक खूब येता. ते आमी ज्या तरेन हांवें स्टेमी प्रोग्राम आनी ट्रायगॉक बरोबर टायप करून आमी कितलेय कार्डियक पेशंटाचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. हें हांवें आयज नीती आयोगान बी ट्रायगॉकाक आयज अवॉर्ड दिल्लो आसा एज द बेस्ट इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी आदाराचेर. त्याच तरेन पयर तुमी पळयलां ते 2D इकोग्राफी ताकाच जॉयन केल्लें आसा. म्हणजे आमकां आनी इन डेप्थ आमी मनशाचें जीवन आमी वाचूं शकता. त्याच बरोबर आयज म्हाका एकूच म्हाजी आशा आहा की ह्या टर्मानूच आमी पेशंट्स जांकां स्ट्रोक येता त्या स्ट्रोक पेशंटाक गोल्डन पिरियड जावन मनशाक आमी ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता. म्हणजे लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता. डॉक्टर सनत आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजाचो स्टुडंट डॉक्टर is trained under Dr. Karaporkar now for aneurysm. I am taking him through cabinet decision with the help of the Chief Minister on board so that he is able to deal with aneurysm, he is specialized in that. त्याचबरोबर आम्ही डॉक्टर अमित मायदेवचे प्रपोजल कॅबिनेटाक घेतले फुडल्या फावट. ही विल बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ही विल बी लायक अ कन्सल्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तो ते हेल्प करतलो. आमी ऑलरेडी 3 डॉक्टर घेतल्या. ते सगळे डिपार्टमेंट ऑफ गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी सगळे सेटअप करतले. ते पद्मश्री डॉक्टर अमित मायदे मुंबय तुमी ग्लोबल हॉस्पिटलान नांव आयकलें आसतलें. खुबशे गोश्टी आयज आमचे गोंयचे लोक बॉम्बे वयता प्रोसिजर करपाक. हे सगळ्या गोश्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान उपलब्ध आसतली. म्हणजे आमकां ह्या तरेचे स्पेशलिस्ट आमी जर टायप केले आमच्या हॉस्पिटलांत तर योग्य तरेची ट्रिटमेंट गोंयचे जनतेक आमी खऱ्या अर्थान जेन्ना म्हणटा प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा व्हरूंक जाय ते व्हरूंक. आयज आमी पळयता जायते लोक दिल्लीच्यान येता, घोशणा करतात. ते घोशणा करत रावन दी. आमी घोशणा करिना, आमी काम करता. कितें ना जाता, कितें जावं शकना तसली बी घोशणा करता. लास्टाक गोंयची जनता बरी जागृत आहा. आमी जें कितें केलां आरोग्य क्षेत्रान इन्फ्रास्ट्रक्चर केलां, कोविडाक आमी जे टक्कर दिले, ज्या लोकांनी कोविडाचो सत्यानाश केलो दिल्ली ते लोक आयज आमकां येवन शिकयता की आमी कोविड कशें सांबाळपाचें. आयज मुख्यमंत्री हांव एक टीम म्हणून आमी काम करता. सगळ्या गोश्टी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. तुका खरें दिसता तूं प्रेस म्हणे तूच सांग म्हाका जाऊ शकता नाही जावं शकता. मागीर लोकांक 10,000 जॉब अनाउन्स केले अजूनही दिवंक मुख्यमंत्रीन जे कितें अनाउन्स केलां ते फुडल्या नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयले सगळे जाग्यार येतले. जाग्यार येवंक जाय. केंद्राचे प्रभारी बी आहा, मुख्यमंत्री बी आहा, आमी बी आहा. जे आश्वासनां दिल्या, जे खरी आश्वासनां जे पूर्ण करूं शकता ती दिवं शकता. म्हाका इतलेंच तुका विचारूंक जाय. आमी आमचें काम करतले, पूण तूं एक इंडिव्हिज्युअल गोंयकार म्हणून तुका खरें दिसता की जे मनशांनी जो कोण हांव नांव घेना ज्या मनशांनी सांगलें की प्रत्येक घरान आपूण रोजगार दितलो तुका खरें दिसता हें शक्य आहा खंयचे बेश्टे घोशणा करपाक. तेजे म्हाका प्लॅन ऑफ एक्शन दियात. कशें तुमी करतले बेश्टे घोशणा दिवपाक खंयच्यान तुमी करतले, कशें करतले. आयक सायबा, एक म्हणजे हांव प्रेसाच्या भावाक सांगूंक सोदतां जॉब दिवंक जाय जाल्यार वास्तू उबे करचे पडटा. IRBचे बॅटेलियन पुलीस घेवंक जाय, IRBचे नवें बॅटेलियन तयार करचें पडटा. सगळे कडेन जे खंय लागता लोक वेकन्सी कितें असेसमेंट करून गोंया राज्यांत आयजच्या दिसा हे 10,000 जाल्यार म्हाका दिसना फुडल्या वर्सभरान आनी कोण घेवं शकतले. म्हाका तरी एक सांगूंक जाय की सरकारान जे कितें शब्द दिला ते सरकार पाळटलें आनी पाळपाची गरज आहा. कोण येता मता खातीर कितेंय घोशणा केली आनी कितें सांगलें लोकांक अट्रॅक्शन करपाक तशें काय गोंयांत जायना. गोंयचो लोक बरो जागृत आहा. लोकांक खबर आहा कोण काम करता कोण काम करिना. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला की 10,000 नोकऱ्यो दितले, म्हाका खात्री आहा की ते नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं. कारण तेंचेर बी प्रेशर आहा. आमी सगळे आहा.
आमकां बी जाय की संद्यो भुरग्यांक तयार जाल्ले जाय तरेतरेचे एक्टिविटीज डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट रिक्रुटमेंटाचेर भर आसतले सरकाराचे आनी मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला म्हाका खात्री जाता ते पाळटले आनी नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं इलेक्शना पयलीं जे कितें शब्द सरकारान दिला ते पूर्ण करता. So one question from your department. The statutory CAG report has questioned two. I'm not really bothered what CAG in IDC. CAG has not IDC has not replied from 2010. Go and find out what is happening. But what I'm trying to tell you is that just because CAG draws your attention, we are capable to answer the queries and the para. And already our department is answering. Just because the para is it, just doesn't. See, I am one fellow who defies all logic. Just because if something is being done for the benefit of society, I will stand by that decision. I will not get scared because CAG or BAG or any G. You have to first see what is the objective. What is the decision that you have taken helps society. If we are giving free medicines to the people of the state of Goa, this is the only state that is giving. Cancer treatment, chemotherapy, everything is being given. If CAG says tomorrow, why? Today, set up, that was, we were earning only 15,000 rupees a month. If we are getting in a year 2 crores of rupees, that also should come on record. You should not only take on record, some statement comes, somebody publishes, it doesn't make any damn difference to my life. Anybody wants to check, they can go and check. But ultimate objective of the individual has to be very crisp and clear what he wants for society, what he wants for the state of Goa. My objective is people of Goa should benefit from government funds. People of Goa benefit from whatever treatment we are giving. That is the objective and will always remain my objective in politics. I don't get scared because some para here or there. Para does not mean, or flagging does not mean that you do not have an opportunity to reply. We will reply and clear it up. जालें विशय सोटलो सगळें सांगलें तुमकां.